कुडबणचे नुस्तेकार आणि होलसेलर एजंटाच्या पेटला मंगळारा बुधवारा गोंयच्या मार्केटांनी भायल्यान नुस्तें येवंक दिवचें ना म्हूण होलसेलर एजंटांनी थारायलां। कुडबणचे नुस्तेकारांनी सोमारा मालवणचे नुस्तेकारांचे लाखांनी रुपयांचे नुस्तें मार्केटांत येवंक दिलें ना। ताका लागून होलसेलर एजंट आनी कुडबणवाल्यांचें पेटलें म्हूण मंगळारा बुधवारा भायलें नुस्तेंच मार्केटांनी बंद करतले। We have decided to condemn this under protest. We are going to stop total interstate fish हाडपाचे हांगा आमी 2 दिसां खातीर बंद करता, फाल्यां आनी परवां। Until unless गव्हर्मेंटान ब्युरोक्रेट्सान जावं कलेक्टर SP आमकां 100% गॅरंटी दिवं जाय की आमी तुमकां प्रोटेक्शन दिता, तुमी तुमचे गाडी हाडपा जाता, भायले गाडी हाडपा जाता आनी गोंयांत तुमी नुस्तें फीड करपा जाता। वी आर नॉट सेईंग वॉट तेंचे कितें रिक्वेस्ट आसा ती रॉंग न्हू, वी आर एग्री, वी आर विथ देम, बट देर इज अ सिस्टम। आमचे कडेन आमी कितें तांचे दुश्मन न्हू न्ही, आमी कितें एनिमी काय ना न्ही। तुम्ही बसा, आमी रावंड द टेबल बसया, मडगांव या बसया, उलया, ओके सपोर्ट जाय, ओके तुमी एक 10 दीस तांचे नुस्तें हाडनाका, वी आर रेडी फॉर दॅट। बट एक बरे भाशेन बसून करपा जाय न्ही, तें कितें तरी एक रॅगिंग टायप करून तशें करपा जायना न्ही। सो हे इंतू अंडर प्रोटेस्ट आमी फाल्यां आनी परवां 2 दीस टोटल एक्टिविटी बंद करपाक केल्या। वी आर नॉट गोइंग टू क्लोज द मार्केट, मार्केट इज नॉट आवर्स। बंद करपाक म्हणून आमी नुस्तें हाडना, आमी नुस्तें इंटरस्टेटचे टोटल नुस्तें येवचें ना। मालवणच्या नुस्तेकारांनी कुडबणच्या नुस्तेकारांक बडयले म्हूण दोगांचेय पेटला। कुडबणचे नुस्तेकार मालवणचे नुस्तें येवंक दिवचे ना म्हूण तेमाक पेटल्यात। मात दोगांचेय कोपसाव सध्या चडार पडिल्ल्यान सध्या गोंयकारांक भायलें नुस्तेंच ना जावन पडपाची वेळ आयल्या। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। माल व्हांवोवपी ट्रकांची उंचाय 3.5 मेत्रा परस चड आसपाक जायना, कायद्यान तशी बंदी आसा। मात वास्को शारांत हो नेम मोडून सर्रास येरादारी चल्ल्या। वास्को शारांतल्यान भोंवपी ट्रकांची उंचाय खंय 5-5.5 मेत्रां मेरेन पावता। वेल्यान खंय ट्रकांचे ड्रायव्हर लायसन नासतना चल्ले। RTO सांगूनय कांयच करिना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। पोलीस स्टेशन क्रॉस करता, RTO ऑफिस ते क्रॉस करता, प्लस चिकालीं जंक्शनाचेर पोलीस आसता, ते कोण तांकां आडेना। एकटो ड्रायव्हर येता, क्लिनर नासता, हायट म्हाका दिसता कमीच कमी तेजी 5 ते 5.5 मिटर आसतली आनी RTO ऑफिसर्स सांगता की 3.8च्या वयर आमी अलाव करना। म्हणटा कशें अलाव करता? ट्रकांचेर क्लिनरूय नासता। प्रकरण खंय पोलिसां मेरेन पावोन जालें। पोलीस सांगतात आवाज काडल्यार खंय साहेबाक राग मारतलो। आतां हो साहेब कोण? शिवाजी कंडक्टर नाही, कोण मिळतच नाही ना, आता मिळतच नाहीत। कुठे घेऊन जातात? दांडेली। काय झालं तर कोण बघणार? आमच्या गाड्या असतात ना पाठोपाठ मिळून, म्हणून कंडक्टर नाही म्हणजे मिळतच नाही, कंडक्टर मिळतच नाही आता कंडक्टर। पोलिसांक सांगल्यार पोलीस म्हणटा आमी कांयच करूंक शकना, साहेबांक राग येता म्हणटा। खंयचोच साहेबाक राग येता हे पोलीस सारकें सांगिना। सो ह्या हेका लागून कोण सफर जाता? मोटरसायकलवाल्यांक हेल्मेट घालूंक लायता, पण ट्रकवाल्यांक कोण हाडयतलो हेच्या फुडें? प्रुडंटा खातीर दिशान परब। सरकारान साळगांवां शेतकारांक विचारनासतना कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करिनासतना जमीन घेतल्यानी रस्तो वाडयला। सरकार थळाव्यांचेर दादागिरी करता म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केला। सगळें बेकायदेशीर चल्लां आनी शेतकारांक विचारूं पसून ना। वेल्यान लुकसाण भरपायेचो अजून पत्तो ना म्हूण थंयचो शेतकार उलयता। कागाळ करूनय खंय कोणूच काना मनार घेना। It has been done by crushing the basic fundamental right and that too of poor farmers. ही जी सोबीत काय जी दिसता या शेतकाराच्या पोटाचेर मारून without following the rule of law, no land acquisition proceedings, only terror tactics and threats, धमकी दिवन लोकांची तोंडां बंद जालेली आसा। असली दादागिरी आणि गुंडागिरी घटनेचे विरोध सालाजाराच्या टायमार जावंक ना। जोरी तर सालाजाराच्या टायमार आणि आदल्या सरकारच्या टायमार जर तो रस्ते रूल जावंक नासले ते कायदे पाळूंक येताले आनी ताका लागून हे उठताले। तेंच्यांनी कायदो भितर जप मार शेतकाराचेर बरेंच जावंक ना। आमकां पयशे बिशे कांय दिवंक ना, आमकां तेणी हे आमकां नोटिशी धाडून पासून आमकां तेणी आपल्या हितून घेवंक ना। आमी ताका निवडून हाडच्या टायमार आमी सगळे शेतकारी एक जावन ताका निवडून हाडलो आनी आतां पळय तेणी कितें करूंक जाय त्या वक्तार आमकां तेणी कांयच भितर घेवंक ना।
हांवें जेन्ना ह्यो फायली घेवन भोंवला सगळ्यांक एप्लिकेशनां केल्या तेन्ना म्हाका तेजो आन्सर कांयच मेळना आलो. ते पळय गव्हर्नराच्या पोतान हांव सगळ्याक भोंवलोलो आसा. मागणी आनी कितें आनी मागतले कितें? गव्हर्मेंट सांगता शेतां कर म्हणून, आनी शेतां कशें करतले आमी? बरें लुकसाण भरपाई आमची तो दिता, केन्ना दिता? पयलीं सद्या तुम्ही गरिबांचे घेतलं. घेऊ एक विराम.